दीस शनिवार फेब्रुवारीची 1 तारीख 2025. पहिले मसप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले मसप अध्याय 11 ओळ 1 ते 2 आणि 8 ते 19 पर्यंत. भावा भयणीनो, भावार्थ म्हळ्यार आमी भरवसून आसांव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनांत त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवल्ले. भावार्था वरवीं आब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायजशें मेळसो आसलो त्या गांवाक वचूंक तो भायर सरलो. आपणे खंय वेचें म्हणून ताका कळीत नासलें जाल्यार आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. भावार्था वरवीं बसयलेल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तंबांत तो जियेलो. देवाची तिस्स भासवणी घेतिल्ले इजाक आनी जाकोबी अशेंच जियेले, कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडिल्ल्या शहरांत जियोंक अब्राहम राखो नासलो. भावार्था वरवींच साराक गर्भे जावची सकत मेळिल्ली. आवय जावची प्राय तिका उतरलेली तरी आपणाक भासवणी दिल्लो देव विश्वासी म्हणून तिणें लेखिल्लें. ह्या भावार्थाक लागून मरूंक लागीं पाविल्ल्या एक मनशातावन मळबावयल्या नेकेत्रां बरी आनी दर्यावेळेचेर रेवे बरी मेजूंक जायना तितली संत तूप जाली. भावार्थांतच ही सगळीं मनशां मरण पाविल्लीं. देवान बसयलेलें तें तांकां लाबोंक ना जाल्यार ते सगळे पयसतावन तांणी पळयलें आनी ताका स्वागत दिलो. आपूण संवसारांत परकी आनी वाटसरी म्हणून ताणें उक्त्यान सांगलें. अशें सांगतलीं आपलोच म्हणलो एक गांव आपूण सोदून आसात म्हणून स्पश्ट दाखोवन दितात. आपूण सोडून भायर आयिल्लीं त्या गांवा विशयांत ती चिंता करीत आसलीं जाल्यार ते फाटीं वचूंक तांकां कसलोपुणी संदर्भ मेळटो. पूण ती सक्कड एक उत्तम गांवाक म्हणजे सर्गींच्या निवासाक आशेतालीं मनशां. देखूनच देवाक तांचो म्हणून आपयतना तो लजना, कित्याक ताणें तांकां एक शहर तयार करून दवरलां. अब्राहम देवान ताची परिक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो. भासवण्यो ताका लाबिल्ल्यो जाल्यार आपल्या एकाच पुताक बरी भेटोवंक तो तयार आसलो. त्याच पुता विशयांत देवान म्हणलें, इजाका मुखांत तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो. मेल्ल्यांत जिवन तुटोवची पदवी देवाक आसा म्हणून ताणें लेखिल्लें. देखून मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्ल्या बरी तो ताका फाटीं मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन. लूक अध्याय 1 ओळ 69, 70, 71, 72, 73 आणि 75. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. जशें काळा उपरांत काळांनी ताच्या भाग्यवंत प्रवाद्या मारिफात ताणें बसयलेलें, तशें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एका शांतीवंत सडवणदाराक आमचे खातीर पाठयला. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सर्व सत्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हणून दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्याचो अशें ताणें म्हळें. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. हेंच तें फर्माण उक्त्यान ताणें सपूत घालून
आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हणून आमकां आमच्या दुस्मनांतावन आनी फावो करतलो म्हणून आमी भियाविणे ताची सेवा करूंक, पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव, ताणें आपले परजेची भेट केली. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकाच पुताक ताणें दिलो. पुताचेर विश्वास दवरतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 4 वळ 35 तावन 41 पर्यंत. त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वचुया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवा तांणी लोकांक धांड सोडलो आनी जेजूक माचव्यार आसलो तो सोस्सो घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाता हेर माचवेय आशिल्ले. तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मारून माचवो उदकान भरोन आयलो. तरी जेजू सुंकाणा सरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटलो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री, आमी बुडता, तूं कांय खबरेर नाय मू. जेजून उठोन वाऱ्याक बेस्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक घाल जातात. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. कितलेशा जाणांनी भावार्था विशयान बरयलां. भावार्थ एक संबंध देवा आनी मनशा मदें, मनशा आनी मनशा मदें, मनशा आनी पृथ्वी मदें. पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे भावार्थ देवाच्या उगडापणाक मनशान दिवची जबाब. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार भावार्था विशयांत नियाळूंक आपोवणें दिता. साल्वासांवाचे चरित्रेंत भावार्थाक साक्ष दिल्ल्या व्यक्तीचो उल्लेख करता. मनीस भावार्थांत वाडून येताना मागणे भावार्थ घट करता. जेजू देवाचो पूत जाल्यारी एक सुरस वातेक वचून ताच्या बापा लागीं मागता. जेजू सरशी उदकाचेर चलसो पेद्रू बुडोवंक जाताना सोम्या म्हाका बचाव कर म्हूण उद्गारता. जेजू गेनेझारेताक आयल्या वेळार विविध पिडेंनी वळवळसो लोक भावार्थान जेजू सरशी येता. ताचे वस्तुरा पुडल्यार रिप्रो आनी गूण जातल्या हें चिंताप तांचो गूण भावार्थ व्यक्त करता. भावार्थ देवान मनशाक दिल्लें एक देणें आनी जबाबदारी. पूर्व जातावन आमकां लाभलेलो भावार्थ आमी जोगासाणेन सांबाळून आमच्या मुखल्या जनांगाक दिवंक आसा. हर एका दिसा आमचे मागणे जायजे, सोम्या सडय आमचो भावार्थ. जिणये तरवार आमी पयण करताना, वारे वादळाक आमी सांपडटाना पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचे संगी सदांच आसा म्हणून आमी पातयेवया.